असेंब्ली भितर जॉयलान रायटली म्हळें की असेंब्ली इज अ प्लेस टू फायनली डिस्कस दिस मॅटर. एजिटेशन जालें तें विरेशन आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती केलें, ताका तें एश्युरन्स मेळ्ळें, सगळें बरें आहा. बट अ लार्जर इशू रिमेन्स. आनी म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयकारांची नदर आसतली की असेंब्ली भितर कोण कितें भुमिका घेतली फॉर 2 रिजन्स. नंबर 1, आतां सगळ्यांचो रूख जरी एका TCP मंत्र्याचेर आसलो तरी तो कायदो न्ही पास जालो तो. सो इट वॉज अ कॅबिनेट डिसिजन. बरोबर. सो कॅबिनेटान पास केल्ली डिसिजन हे. आज सगळे जाण लोकांचो मूड पळोवन आपूण ओग्गी रावल्यात आनी एक TCP मंत्री तुगेले सगळी फायरींग फेस करता. हांगा कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा न्ही. हावसा भितर प्रत्येक मंत्र्यान प्रत्येक आमदारान आपली भुमिका स्पश्ट करची पडटली. आनी जी तुमी कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें तें तुमी बाबा कशें घेतिल्लें, कित्याक घेतिल्लें, ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉर्टंट न्ही. आनी ती हावसाक म्हाका दिश्टी पडची पडटली. दुसरी गजाल जी लौकीक, जेन्ना ती BJP आमदारांची मिटींग जाली तेन्ना असोय मुद्दो कांय जाणांनी काडलो की 39A अंडर ओपोजिशनाच्या आमदारांनी कांय जमनी तुगेल्यो चेंज ऑफ झोना खातीर वापरून घेतल्यात. आपल्याला थोडे फ्रेंडांची घेतल्या, थोड्यांनी स्वताची घेतल्या. ते लिस्टय भायर येवं दी असेंब्ली भितर. कारण एजिटेशन जाता तेन्ना लोकांचो मूड पळोवन 39A अगेन्स्ट भुमिका घेवप आनी भितरल्यान वचून मागीर तुगेले आपल्याली प्रपोजल पास करून घेवप, ही जर हिपोक्रेसी जर ओपोजिशनान चलयल्या जाल्यार ती असेंब्ली भितर सगळ्यांनी मांडची न्ही. सो दूध का दूध पानी का पानी जावं दी.